हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमी गायनांतल्यान जबाब दिवया. गायनाचो अंक B1 पेज 21. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावता. सोरपोसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुझे उतर कुरपेचोरो. तुझे कुशीक काळीज वळटा, तुझ्या कायद्याक दानमोन लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावता. सोरपोसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं जिणे रस्तो, तुझे उतर उज्या दिवो. तुझ्याच पावलान पावलां मारता, काळकान सांडल्यार तुकाच सोदता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. खरेंच आमचे लागीं देव उलयता आनी आमचो जबाब तो आयकूंक रावला. ह्या आयकलोल्या देवाचे उतराचेर आमचो जबाब कितें काय? हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आयच्या समाजांत हें भोव थोडे पाटी दिसती पडटा. एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाची दोया, एकामेकाक आदार दिवंक. जोण एकलो आपल्या कामांत गुल जाल्लो आसा. आय एम बिझी. दिसाक कितले पावटी आमी म्हणटा काय, म्हाका वेळ ना, हांव पावचो ना, म्हाका हेजेवन आनीक इम्पॉर्टंट काम आसा. आयज देव आमचे कडेन पयशे मागिना, आमची बाटां बेसां मागिना, भांगार मागिना. बोगोर एकामेकाचो मोग करूंक आमकां ही एक आज्ञा दिता. आनी आमचो जबाब कितें काय? दुसरे तरेन नियाल करीत जाल्यार जेजूक खबर आसली आपणाचेर कितें येवचें आसा तें. एक घडयेक हांवें चिंतलें जाल्यार हो म्हजो निमाणो दीस.
कितें म्हूण हांव करतलो? घोडे म्हज्या सगल्या फामिलीक, सोयऱ्यांक आनी इश्टाक मेवतलो. म्हजे कडेन पयशे आसात तितले हांव सोंपयतलो. वो हांवें कितें दवरला जाल्यार तें वांटतलो. एक दिसान कितलें म्हूण करूंक जाता. पूण जेजून कितें विचलें काय? जेजून विचलें आपल्या शिसाचे पांये दिवंक, तांची सेवा करूंक आनी हीच सेवा ताणें तांचे लागीं मागलें. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. आनी हें पळोवन सगलीं सोत मानतलीं तुमी म्हजे शिश म्हूण. भोव मोगाला जेजू, आयज हे पवित्र राती तुज्या पांयां कोरसल्यो. तुज्या पांयां बोगले आमी एकठांय जावपाक आमकां एक भाग. हें रात जागरण थोडोसो वेळ पूण बरे भाशेन आमचे जिविताचेर नियाळोंक तूं आमकां आदार दी. हो नियाळ ओदीक बरे भाशेन करूंक आमी गीत घेतले D9, पेज नंबर 51. एक तुजी आज्ञा आमकां. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय, तुजीच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. भोव मोगाला बापा, एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच आमी एकामेकाचो करचो. मनीस कशे आमी अस्कोत. वी आर वीक. जायते फावटी बरें करूंक दिसता पूण जायत्यो आडखळ्यो आमकां येतात. मारे भाशेन
मागण्यांत रावन मागणें करून तुजें बोड फावो करूंक आमी शकता. तर हे घोडेक ही तुजी आज्ञा आमी पाळूंक आमकां बोट दी म्हूण आमचे कांय मागण्यांनी आमी तुजे कडेन प्रार्थना. आमी भुरगीं कोणाचो मोग कोत्तात जायत मोबायल टीव्ही वाहन गाडयो हांचो वो तुमकां मोगान वाडयल्या तांचो भुरग्याचें जिवीत सोंपें करूंक आवय बापूय जायती वावुरतात. तांकां भुरग्यांनी फावो तो मोग रेस्पेद मान दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या शेजाऱ्यांताय वावऱ्या जाग्यार ओ इस्कॉलांत शिंकताय ते सुवातेर आमी आमचे सांगातात्याय वायट जाता, दुस्मानकाय कोत्ता, नोसाय जाता, तांकां शिरापता. ह्या वेळार तांचो मोग करूंक आमकां बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मोग करुया आमच्या शपाय शमायचो. गांवांत जाणटी आसा तांचो, खूब सोतायता तांचो, आजिलांत आसा तांचो, एकसुरपण सोंसता ताचो. हे वेळार उगडास करुया आनी तांकां मोगान लेगूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज कितलीं आमचीं भावा भयणी कोरोना दुयेंसाक सांपडल्यात आनी प्राणवायू मुणगे ऑक्सिजन हाका कितले दुडू मोडटात. होच प्राणवायू इतलीं वर्सां आमकां सृश्टी फुक्याक दिता, ताचो मोल आमकां कळना. मोगाला बापा, आयज मनीस आपस्वार्थी जावन सृश्टीचो नाश करता. आमी सृश्टीचो मोग करूंक आनी तिचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजान तेच मोगाची कीत जोडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. शेजारी शेजाऱ्यांक आड दुसऱ्यांचें बरें आमच्यान चोवंक जायना. मनीस कशी आमी ओस्कोत आमी विसरता की शेजारीच आमकां आकांताच्या वेळार भोव लागीं. आमी सगळीं दुस्मानकाय सोंपूंक आमच्या शेजाऱ्या सांगाता एक गोट समुदाय बांदूंक आनी ताचो हुस्को आनी मोग आमच्या काळजांत उरोवंक आमकां आयतें मोन दी बापा. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जाणटी मुनगे जाणार्ती जायतीं आमची जाणटी आपले जानवाये पोरमोणे आमकां शिटूक करतात, पूण आमी आमकांच व्हड म्हूण समजतात कित्याक आमी तांच्यावन चड शिकल्या. पूण आमी विसरतात की तांची जानवाय आमच्या शिकपावन व्हड आनी बारीक मोतीन आमी तांकां आंजिल्यांत घालता. मोगाला बापा, आमी आमची ही व्हड चूक वळखून आमकां तुजो मोग आनी उजवाड दी म्हूण मागता. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर.
आनिकूय आमचे मोतीन आनी काळजान मागणी आसतली जी कोणाक जाय तांणी व्हडल्यान उच्चारूंक शकता. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सोम्या जेजू, पवित्र मिसाची भेट घडोवन तुवें आमकां तुजी मोगाची निशाणी दवरली. हे मिसाचे भेटेचो आमी मोग करूं. जाता ते भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवं. दर दिसा तूंच ह्या मिसाच्या भेटेन आल्तारार हाजीर जाताय म्हणून ओळखून घेवन तुजें आसणें बगूं आमचें दुखी सूख कोश्ट सगळे तुजे मुखार घालूं आनी एकाच देवाचेर आमचो बोवाट दवरून वाडूं तुजोच आदार आमकां फावो कर. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मोगला बाबा, जायतींच आमची भावा भयणी आमचो पाद्रीकार, आमचो पादकूर आमचो चिखलेचो गांव सांबाळूंक वावुरतात. तशेंच आमचें गोंय सांबाळूंक वावुरतात. आपलो जीव, आपली फामील ते रिस्कार घालतात. तशेंच आमचे तरणाटे आमचें गोंय सांबाळूंक वावुरतात. हे तांचे प्रयत्न तूं सुफळ कर बापा आनी सगळे बरे ते निर्णय घेवंक आमचें हें माणकुलें गोंय, आमचें सोबीत सुंदर चिखलेचो गांव सांबाळूंक तुजो आदार आनी बरें मोन आमच्या सरकाराक आनी आमचेर पोदरी चलयतल्यांक तूं फावो कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता बापा. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमची सगळी मागणी एकठांय करून बापान शिकयलोलें प्रार्थन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भोव मोगाला बापा, तूं आमचो खूब मोग कोत्ताय. इतलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या पातका पासत ह्या संवसारांत धाडलो. ह्या पयत सातोड्यान जेन्ना आमी ताच्या कोश्टाचे आनी मोन्नाचे नियाळ करतना आमकां आमच्या जिविताचेर अदीक नियाळ करूंक तुजो उजवाड आनी कृपा फावो कर. आमच्या जिवितान आमचे खुरीस वळखूंक घेवंक, आमच्या जिवितान आमची पातकां वळखूंक घेवंक, आमच्या जिवितान आमी कोणाक आनी कित्या पासत वेळ दितात
हें वळखून घेवंक हे रात जागरणेचेर निमाणे वक्तार आमी तुजे कडेन आमकां तुज्या उजवाडान बोर म्हूण मागता आनी आमी गीत घेतले Q6 पेज नंबर 168 बापा मोच्या प्रितीच्या. बापा मोच्या प्रितीच्या केदो तुजो माये मोग पाप्याक सोडून पातकांतली उतर धाडय संवसारी. बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोणवालाय सुटका दिवच्या गुलामा उताकूर सारकी रायलोय. बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोणुराय आमकां घेवच्याक तुज कालसन वेले काळीज पुताचे. बापा मोच्या प्रितीच्या केली तुजी पोरामोस जेवण वाटाय सोर्गीचे मासान रोगोत जेजूचे. बापा मोच्या प्रितीच्या केदे तुजे उदारपण आमचेर देणी वारोयताय तुज्या पवित्र आत्म्याची. बाबाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. इलोसो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक आमकां बरें दिसलें. जेजून केलो तो मोग आनी आमी कोत्तात तो मोगाचेर कितली अंतर आसा तें आमी वळखलें. खरेंच कितलें म्हूण कठीण आपलो मोग कोत्ता तसोच पेल्याचो करून. आयज तावन भुरग्यांनी वावरूंक आवय बापायचे खरो मोग करूंक शेजारी शेजाऱ्या तांय हो हुस्को दाखोवंक आमचो दुस्मानाचो मोग करूंक अदीक करून सृश्टीचो मोग करूंक जी आमकां भलायकेन दवरता. ही जिजून दिल्ली आज्ञा हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक वावरुया. आयच्या दिसा रीत भाशेन आमी आमच्या दोळ्यांकार तीन समरंभ्यो दवरल्या. पवित्र मिसाचे बेटीची स्थापना, याज्ञिकपण, प्रिती मोगाची आज्ञा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमची पासत ताणें ओपून दिली. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तोरण जावचें पासून. खुर्सार
मोरो पर्यंत आमचो ताणें मोग करून दाखयलो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत मनशाचो सोडवणदार आपली गोश्टाची घडी सोसूंक येता आसतना निमणें जेवण जाल्या उपरांत ताका विकून दिलो. धरलो, बळकणीत घातलो. जेजून करून दाखयल्लो मोरो पर्यंत आनी खुर्सार मोरो पर्यंत गोश्ट त्रास सोंसू पर्यंत कांयच गुन्यांव नासतना गोश्टांक फुडो करूंक देवाचें काळजीदारपण घेवन फुडें सरलेलो जेजू मनीस कसो थरथरलो गोश्टा मुखार हाल्लो पूण देवाचेर खोल विस्वास दवरपी कश्टवतलो चाकर तो ताका बंद करून दवरूंक जायना. तो केन्नाच भिवून खाला पडचो ना कित्याक तो मोगाक हारूंक कोणाच्यान जायना. मोगाक हारूंक रागाच्यान जायना. मोगाक हारूंक पातकाच्या काळुका लागीं जायना.
मनान आमच्या हाडुया ती घडी निमाण्या जेवणार जेजून म्हणलोलीं उतरां संपादलीं. आपल्या शिसां बरोबर ते बागेंत जेत्समनी मळ्यांत आसतना रातच्या वेळार जेन्ना ताचे शीस ताका सांगात दिताले, शिसां मदलोच एकलो जुदास इस्कारियोत पोलटोन घेवन आयलो, जेजूक धरलो, विकून दिलोलो जेजू. ताका धरून बणकोणीन घातलो, काळोखान लिपयलो, उलटो सोडलो. ते कोश्ट एकसूरपणाचे, ते कोश्ट काळोखाचे जे खंयच्याच मनशाच्यान सोसूंक जायना आनी जाची घडी आमी चड खबर करिना, त्या काळोखान ते बणखणींत म्हजो सोडवंडार म्हजे पासत सोंसून रावलो. म्हज्या पातकांतले म्हाका सोडवण दिवंक म्हाका तारण दिवचे पासत, म्हजें जिवीत नवें करचे पासत बंद करून दवरलो. तो बंद रावलो. कश्टावतलो चाकर तो. आपणाचेर मोठी मातल्यांक ताणें आपले पोले दाखयले. आपणाचेर थिपी मारताले तेन्ना ताणें तोंड बंद करूंक ना. खाड पिसुट्टल्यांक आपले पोले ताणें दाखयले. कोश्टा मुखार खालती फकत म्हाका सोडवण दिवंक. Jesu
शांती दुस्मान जाल्ल्या मोदे रागद्वेष पालोन सोपो जेसून सोलान केले जेसून सोलान केले जेसू आमची शांती 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 जेसू आमची शांती. काळोखाच्या खोडान हांव सांडलो जाल्यारूय कसलीच भिरांत म्हाका ना, कित्याक काळोखाच्या कोणांतलो भायर सरलेलो जेसू म्हजे सांगाता आसा. आनी ह्या वेळार काळोखाच्या कोंडान घातलेल्या ह्या जेजू सांगाताक हांव आसा, ताका सांगात दिता. जेजू तुज्या कोश्टान जें उणें पडलें तें भरून काडूंक उक्तें मोन म्हाका दी. तुज्या कोश्टान जी भरपाई करूंक जाय तें आव्हान घेवंक म्हाका घोटाय दी. शांततायेन जेजू बराबर राव. आपल्या कोश्टा वेळार पासून ताच्यान आमकां शांती दिवंक जाता. आपणा पासत रडटल्यांक तो सांगतलो म्हजे पासत रडो नाका. शांतीचो कुंवर काळोखाच्या खोंडांत जेसू तूं आमची शांती. शांतीच्या कुंवराक थंड करूंक प्रयत्न चल्लो. तो आवाज सासनाच्या सासनांक बंद करपाची व्हडली तरकीब मुखार गेली. शांती करूंक आयलेल्या शांतीच्या कुंवराक नाच करपाची व्हडले षडयंत्र
फुडें गेले. आमची शांती बिघडची ना. काळोखाचेर जैत व्हरून हो जेसू जिवन जातलो. काळोखाचेर जैत व्हरून ह्या कोश्टांक तो फुडो करतलो. दुखाचेर कोश्टांचेर तो जैत व्हरतलो. देखून ह्या ताच्या दुखान ह्या वेळार ताचे बरोबर आमी आसांव जाल्यार ताचे दुख ताचे कोश्ट आमचे करुया. ताच्या सांगाता हो वेळ सारता आसतना निमण्यो घडयो भोव मोठ्या कोश्टांचो वेळ सुरू जावचो जालो. उजवाडटांच त्या काळोखांतलो भायर काडून ताची परीक्षा जातली. ताचेर बोगलांटां घालतले. अनुपकारी मनीस आपणाक बरें केलां तें विसरून ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार हो नारो गाजयतले. तेच न्हय ते मनीस जांचे पासत हांवें बरें केलां, जांच्या घरच्यांक हांवें पेकोवणी दिली, तेच ते आतां बोवाळ मारतात. ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार. शिकोवन हाडल्यात तांकां. आपूण कितें म्हणटात तें चुकीचें म्हण तें जाणात तरूय ते म्हणटले ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार. कितें फायदो? कसलो आदाव ह्या लोकां पासत इतलें बरें करून. काळोखान घातलो म्हज्या जेसूक, बंद करून दवरलो, उमखळावून दवरलो. ताच्यो कोश्टांच्यो घडयो सुरू जाल्यो. ताच्या भोव कोश्टांची घडी सुरू जाली. कोश्ट कुडीचे, कोश्ट मनाचे, कोश्ट भावनांचे, हे घडयेंतलो म्हाका निवार अशें म्हणून ताणें बापाक उलो मारूंक जातालो. पूण ना, बापा म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं दी. बापा म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं दी. तुज्यान म्हणूंक जाता, खरेपणी काळजांतावन हें तुज्यान आतां म्हणूंक जाता जेजू बरोबर, बापा म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं दी. जेसू तुका सांगात दिता आसतना ह्यो सगल्यो म्हज्या जिविताच्यो घडयो तुज्या पांयाशी हांव दवरतां. म्हजो कुरीस उबारून तुजे फाटल्यान येवंक सोदतां. Soglia toia, soglia
मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा तुझी खुशी जावली मोशी सोमे सुशा सगल्या रोजनाय सोमे इतल्या सुखी रादोसकाळी स्मोशे तुझे लागी आनीक मागचे किते बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा बापा मोशा मोगरा जेसू आपल्या कोश्टा मरणाक वेंग मारून कोश्टाची वाट चलूंक आतां वेता तेन्ना ताचो प्रश्न आमच्या कानार सादूं दी. आयज जेजूक प्रश्न आसा. तो विचारता, पवित्र मिसाची भेट तुजे पासत हांवें स्थापल्या. पवित्र मिसाचे भेटेन खरेपणी हांव आजीर जालां, आजीर जाता आनी सदांच आजीर जातलो. ही पवित्र मिसाची भेट तुवें कशे भाशेन मनवल्या. हे पवित्र मिसाचे भेटे विशीं तुवें कितें केलां? हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका जेसूक तूं भेटलाय. दुसरो प्रश्न जेजू विचारता, तुजे पासत हांवें याज्ञिकपण स्थापलें, तुका याज्ञिक दिले. कशे तरेन तुवें तांचो आधार घेतला? कशे भाशेन हांवें वेचून काडलेल्या ह्या याज्ञिकांक तुवें सहकार दिला?
तिसरो प्रश्न जेजू विचारता. प्रिती मोगाची आज्ञा हांवें तुका दिल्या आनी तो मोग खरेपणी हांवेंच करून दाखयला. प्रिती मोगाची आज्ञा तूं कशे भाशेन जियेलाय, कशे भाशेन जियेताय आनी कशे भाशेन जियेतलोय. तुजो जबाब जेजूच्या प्रश्नांक दी आनी तयार जाव. ह्यो निमण्यो कांय घडयो जण एकलो आमी ओगेपणान सारतल्या. तुज्या ओगेपणांतल्यान ओगेपणान हो इल्लोसो वेळ जेजू बराबर सारून आमी लुवान भायर सरूं येता. लुवान एक एकल्यान भायर सरून ही चिंतना तुज्या मनान दवरूं.
सकाळीं 7 वाजता खुर्साची वाट इगर्जे फुडल्यान जातली.